प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दी म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 16वी चीट 5 ते 11 पर्यंत. आनी आतां आमी सगळीं देवाचें उतर आयकोया. पूण आतां हांव म्हाका पाठयला अशी वेता तरी तूं खंय वेताय काय म्हूण तुमचे भितरलो एकलोय म्हाका विचारी. पूण हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यार देखून तुमची काळजां खोटीन भरल्या. बरी आसता हांव तुमकां सोत सांगता, हांव गेलों जाल्यार तुमकां आदावाचें. हांव वचोना जायन जाल्यार घरांतय तुमचे थंय येवचो ना. पूण हांव गेलों जाल्यार ताका तुमचे थंय धाडटलो. आनी तो येतलो तेन्ना ताका विशीं, देवाक मानवतो गती विशीं आनी देवाच्या निर्णया विशीं हें सगोट दाखोवन तो संवसाराचो गुन्यांव सिद्ध करतलो. मनशांक तांचे पातक तो पवित्र आत्मो दाखयतो, कित्याक ती म्हजेर भावार्थ दवरिना. देवाक मानवतो गती विशीं तो मनशांक दाखयतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां आनी तुमी म्हाका आनीक पळोवचे ना. देवाचो निर्णय कोण तोच पवित्र आत्मो दाखयतलो, कित्याक ह्या संवसाराच्या अधिकाऱ्याचेर देवान कास्तीचे फर्मोन हाडले. प्रितीच्या बाबणीनो, ह्या 16वी चिटीन आमी आयकता की जेजू पवित्र आत्म्या वयर आमकां शिकवण दिता. आनी पयलो आपल्या शिसांक तो सांगता, तो म्हणटा आतां म्हजो वेळ पावला ह्या संवसारांतलो वचपाक, पूण तुमकां हांव केन्नाच एकसुरो सोडचो ना. आनी तुमी म्हज्या पासत एकदम खोशी जावंक जाय. तुमी म्हज्या पासत खोशी जावंक जाय, कित्याक हांव आतां बापा कडेन वेतां. पूण बापा कडेन वेतकूच तुमकां एकसुरो सोडचो ना, कित्याक पवित्र आत्मो धाडटलो. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ही वस्त आपल्या शिसांक सांगता, ते एकदम दुखी बरीत आसतात. ते एकदम दुखी बरीत जातात, कित्याक ते आपलें चिंतात. बाबूनो, बरे भशेन आयकात. जेन्ना जेजू ताका सांगता की तो संवसार सोडून तो आपल्या बापा कडेन वेता, त्या शिसांक खोशी आसूंक जाय आसली, कित्याक जेजू आपल्या बापा कडेन वेता. आतां सगळे जे त्रास जेजूक भोगूंक पडलेले ह्या संवसारान, ते आतां जेजूक भोगूंक पावचे ना. आतां तो आपल्या बापा कडेन वेतलो. पूण पळयात भाव भयणीनो, हे शीस एकदम दुखी बरीत जातात, कित्याक ते आपलें चिंतात. ते समज आतां आमचो गुरुजी आमकां सोडून वेतलो, आतां आमकां कोण पळयतलो, आमकां जेवण कोण दितलो, आमचो कुयताद कोण कोत्तलो. आनी भाव भयणीनो, हेच भाशेन आमीच जाता ह्या संवसारान. केन्ना आमचो कोण मोडटा. ह्या दिसांनी कोवीड-19 कितलो लोक मोडटा. आमी चिंता, अरे तो गेलो आमकां सोडून. पूण आमी चिंतूंक जाय की खरेंच त्या आमच्या गोरकारान, आमच्या पाय मायन, आमच्या शेजाऱ्यांनी, जो लोक आमी वखता आनी जो लोक ह्या दिसांनी भायर पडटा, खरेंच तो देवाच्या मोगान आसलो, खरेंच तो जेजूचेर भावार्थ दवरतालो, तो भावार्थी आसलो, जेजूचो मोग कोत्तालो. आनी जेजूचो मोग कोत्तालो जाल्यार तो सर्गीचें राज भोगूंक पावतलोच. पूण आमी कितले फावटी इतलीं दुखां रडटा, कित्याक ती आमकां ती मरोन पयस गेलीं. आमचो कोण भुरगो, आमची कोण चोली काजार जावन पयस गेलीं. आमी चिंता, आमकां सोडल्यान, आमकां एक सुरी सोडल्यान, आमी आमचेंच चिंता. पूण तांची खोशी केन्ना चिंता आमी. समजा आमचो चेडो कितें लंडनाक शिकोंक सोदता, गाल्फाक वचोंक सोदता, बाय माय म्हणटा, अरे नाका रे बाबा, हांगाच राव. कितले फावटी आमी आमचेंच चिंता. कोणें आमचो आदार करपाचो आसा, कोण आमचे घरांत सान मारूंक येता, आमकां रांदूंक येता, कोणूय जावं, ल्हान व्हड जावं, आमी आमचेंच चिंता. पूण आमी उठ्ठा आमच्या कोदेलींतली आनी आमी कुजनान वचून आमी रांदता. ह्या दिसांनी खूब लोकांक त्रास भोगता, कित्याक कोण येना आमकां आदार करपाक. कोवीड-19 चलता. पूण ह्या दिसांनी आमी बापाक आनी जेजूक आर्गां दिवच्या सोतेक आमी फकत गुणगुणटा.
अरे बाबा ती येवंक ना आनी केन्ना वायरस वयतले, अरे देवा कितें कोत्ताय तूं. पूण आमी फकत आमचेंच पळयता, आमचेंच चिंता. आनी जेन्ना आमी आमचेंच चिंता भाव भयणीनो, तेन्ना आमकां कसलेंच देवाचें फायद्याचें जायना. कित्याक आमी सदांच आमचेंच पळयता. जेन्ना आमी आमच्याच कडेन पळयता, म्हजी बायल, म्हजो गोरकार, म्हजीं भुरगीं, म्हजी माय, म्हजो पाय, म्हजें मोटर, म्हजें जेवण, म्हजी न्हीद, हें जें चिंतप जावन आसा, देवाचें चिंतप न्ही. हें क्रिस्ती जिवीत सारता त्या मनशाचें न्ही. कित्याक ते सदांच आपलेंच पळयतात. पूण जो लोक दुसऱ्यांचें पळयता, अरे बाबा कोणाक थंयसर आदार दिवपाक जाय, आनी फकत जेन्ना कोणाक आदार जाय तेन्नाच आमचे कडेन तांचे कडेन वेता आमी. ना तर आख्या आमच्या जिवितान, आख्या म्हयन्यान, आख्या वर्सान तांकां केन्नाच आमी पळयना. फकत आदार जेन्ना जाय तेन्ना आमी तांचे कडेन वेता. तेच भाशेन आमी देवा कडेन करता. आमी जेजू कडेन वेता केन्ना आमकां कसलें आदार जाय तेन्ना, आमकां कितें पयशे जाय तेन्ना, आमकां कितें पेकोवणी जाय तेन्ना. कित्याक आमचो संबंद देवाशी केन्नाच ना. जेन्ना सगळें बरें चलता आमी टीव्ही पळयता, आमचेंच पळयता. कित्याक आमकां सदांच आमचेंच पडलां. आनी जेन्ना आमचेंच पडलां, आमचेंच म्हणजे म्हजेंच, तेन्ना आमकां कसलोच फायदो जायना. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना ह्या शेवटतमानाची नियाळ करता, आमी खरेंच क्रिस्ती भावार्थी म्हणटा. खरेंच आमचे भितर पवित्र आत्मो आसा. आनी पवित्र आत्मो आमकां केन्नाच आमचेंच पळोवंक दिना. पवित्र आत्मो आमकां सदांचें दुसऱ्यांचें पळोवंक आमकां विचारता. सदांच दुसऱ्या कडेन पावपाक हेंच आमकां शिकयता. पूण कितें घडटा, आमचें चिंतप फकत आमचे कडेन. कित्याक पवित्र आत्मो आमचे कडेन ना. आमी खरेंच म्हणटा भावार्थी, आमी फकत धन करता, पूण खरेंच पवित्र आत्मा आमचे भितर ना. कित्याक पवित्र आत्मा आमचे भितर आसलो जाल्यार तो आमकां शिकोवन दितलो आसलो, आमचे कडेन उलयतलो आसलो, आमकां सांगतलो आसलो, आनी सोडात, देवा कडेन येयात, देवाच्या उतराचेर नियाळ करात. आनी आयज जेजू तेंच म्हणटा आमकां. तो कितें म्हणटा नवी ओडीन? तो म्हणटा, मनशाक तांचें पातक तो पवित्र आत्म्या दाखयतलो. मनशाक ताचें पातक तो पवित्र आत्मो दाखयतलो. कित्याक ती म्हजेर भावार्थ धरिनात. पोतून वाचता नवी वड, मनशाक तांचें पातक तो पवित्र आत्मो दाखयतलो. कित्याक ती म्हजेर भावार्थ धरिनात, जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरिनात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी जेजूच्या उतराचेर भावार्थ धरता तेन्नाच की आमकां पवित्र आत्मा आमकां दाखयता. पवित्र आत्मा आमकां कसलें पातक दुसरें दाखयना. आमी कसलें वायट करीत जाल्यार तो आमकां पळयनात. कितें ती सगळीं पातकां जेजून खुर्सार घेतल्यान. पूण फकत जेन्ना आमी भावार्थ जेजूच्या उतराचेर धरिना तेंच आमकां पवित्र आत्मा आमकां दाखयता. आनी देखून ह्या पवित्र आत्म्याची गरज आमकां. पवित्र आत्मा आमकां शिकयता देवाचें उतर. पवित्र आत्मा आमकां दाखयता की आमची चोत्राय, आमचो नियाळ, आमच्यो कोन्यो देवाच्या उतरा प्रमाणे जावंक जाय म्हणून. आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर पाळटा, आमचेंच सोडून दुसऱ्यांचें पळोवंक पावता आमी. खऱ्यांक दुसऱ्यांक बेसांवांनी भरपाक, दुसऱ्या कडेन तांकां आदार दिवपाक, आमचें सोडून ह्या दिसांनी आमी दुसऱ्यांक ह्यो जेजू दिवपाक आमी वावरुया. आयज जेन्ना ह्या शेवटतमाचे नियाळ करता भाव भयणीनो, आमचें चिंतन, आमचेंच पळोवन, म्हजें जेवण, म्हजी न्हीद, म्हजी गाडी, म्हजो एसी, म्हजो मोबायल, हें सगळें आमचें संवसाराचें जिवीत आनी संवसाराचें चिंतप सोडून देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. आनी खरेंच आमी भावार्थी म्हणून ताच्या उतरा प्रमाणे चलता म्हणून आमी सगळ्या संवसाराक आनी जेजूक आमी दाखोवया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जेजू तुमकां सगळ्यांक आमच्या सगळींच्या बापाचो मोग, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो काकूत आनी ताची कृपा आनी पवित्र आत्म्याचो मोग तुमकां सगळ्यांक हांव आयज आवडटा.